कॅन्सराचे केसीस आता एक पयलीं केरळा पयलीं डायग्नोज जाली आतां थोडी वाडल्या आतां ताजी गायडलायन्स आमकां आयल्या ती गायडलायन्स आमी आमचे सगळे मेडिकल ऑफिसरांक आनी IMA प्रायवेट डॉक्टर्साचे बॉडी तांकां सगळ्यांक आमी सर्क्युलेट गायडलायन्सां मंकी पॉक्स केस लायक सर्वेलन्स कशें करपाचें आनी ताजी सस्पेक्ट केस कोण आसता लायक एनी लिजन इवन इफ इट इज चिकन पॉक्स वी वील टेक द सॅम्पल आनी वी वील सेंड टू NIV पुणे टू सी वेदर इट इज अ मंकी पॉक्स केस आनी ताजे अदर गायडलायन्स आर टू कीप पेशंट इन आयसोलेशन वीथ दी सगळी गायडलायन्स आसता दीस मंकी पॉक्स व्हायरस स्प्रेड्स ऑन क्लोज कॉन्टॅक्ट इट इज नॉट लायक द कोविड व्हायरस इट विल स्प्रेड very fast, but still the patient needs to be isolated. आमच्या हॉस्पिटलांनी पसून आमी गोवा मेडिकल कॉलेज SGDH कांसावली असल्या जाग्यांनी आमी ऑल द हॉस्पिटल्स आयसोलेशन बेड्स तयार केल्या आनी वी आर टेकिंग CMEs आनी अदर थिंग्स ऑन मंकी पॉक्स व्हायरस मोस्टली आतां सर्वेलन्स आयसोलेशन हेच गायडलायन्स So you are facing any difficulty because at one side you are trying to create awareness about COVID and all booster dose. At the same time saying you have to follow central government guidelines also. Follow करता नाही. Facing any okay. तुम्ही सांगले नाही खंयचे रिजन कितें असल्या त्या तरेचे पेशंटाचे लायक आता डायरेक्टरान सगळें एक्सप्लेन केलां. आम्ही ऑलरेडी लेटर केला की सपोज सस्पेक्ट केस आहे किती करपाचें खंयच्या हॉस्पिटलान धाडपाचें कोणा इन्फॉर्म करपाचें आमचो डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी आसा पयलीं डॉक्टर उत्कर्श आसा तो इज द नोडल पर्सन फॉर सगळें आमी शेअर केलां. Okay.